सकाळचा आता ब्लॉग केला ऍक्च्युली काल रात्री ब्लॉग स्टार्ट करून नासलो काल हांवें ब्लॉग शूट करून नासलो काल सनी दीदी बाय बाबू बीन येयल्ली पळय सगळे येयलाय पळय बच्चा पार्टी बसला चडशी बच्चा पार्टी दिसता मरे हा हा सगळे बच्चे सध्या ब्रेकफास्ट करता ब्रेकफास्ट करता फ्रेंड्सांनी सगळ्याचेच हे हाडले डायरेक्टली पाव भाजी आणि समोसा बीन सो खाता आता हा दीदी आहे पळय लास्ट ब्लॉगान तुम्ही पहिल्या फ्रेंड्सांनी म्हणटालो दीदी केन्ना आता पळोवया खंय डेकोरेशन करपाक पण दीदी आता बेगीन वयतले राती येयल्ले न्हू खंय ती हे पळय हे पळय सगळ्यांना गुड मॉर्निंग करून फ्रेंड्स बिजी आहा फोनान बाय बाय आत्ता उठला सो आता ब्रेकफास्ट करता चाव बीन पिता काल येयल्ले दिद्या रातचे आनी मेन कितें येवपाचें रिजन बाबू येवपाचें आसलो कितें तें मागीर तुमकां दाखयता कितें घेवन येयला स्पेशल बाबू पळोवन तुवूय गो स्पेशल घेवन येयला दोगांनी केला हांव म्हाका खबर नासलें न्हू मम्मान म्हटलेलें बाबून केला म्हणून बाबून पयलीं केलें मुगो मागीर ताका कंपनी बांदिला आसलें पळय तेन्ना बाय शिका सुवान सगळ्यांनी केला ओके ओके हांव कितें इल्लेसो करता मरे मागीर म्हाजें नांव आतां जालें खंय येयला जालें सो तुमकां मागीर दाखयता कितें घेवन येयला तो बाबा कोरून स्पेशल आनी तुमकां लास्ट ब्लॉगान दाखयला आदीनूय केलें तें आदीचें दाखोवपाक गावना तेन्ना हांव तें घरा कंप्लीट करून स्कुलान येलें आदी कितें करता तेजें कंप्लीट खंय 12 कितें जालें खंय गो सो मागीर तेका दुसऱ्या स्कुलान येना हांगा हाडपाक टायम 1:30 खंय सॉरी तुमकां काय कोक गावचें आतां किरकिर चालू आहा सगळ्याक सो काय आयकोंक घेवचें ना हा कितें जालें हो कितें वयले कवर खाल्ला न्ही भितरली भाजी मम्मा हो पळय समोसाचें कवरूच खाला जाय आमी खाता आनी मागीर फुडें गावया रावा जालें आनी कोणाक कितें उलोवंक जाल्यार सांगा बी हांव बंद करता हा आदी कितें आदी हात वयता कितें हा चला चला सो दीदी बीन आतां भायर सरता तेका दीदीक हे आहा खंय ऑर्डर आहा कितें बेबी शॉलाचें बीन कितें सो त्या टायम तेच्या पयलीं वचोंक जाय खंय रेडी बीन जालें च्या बीन पिवन जालें आमचे होते बेश्टी बसलेली आतां मातशें 12:15 जाय तेयली सो आतां भायर सरता खंय दीदी आनी कितें मेन जाणा रातची येयल्ले दीदी काल लेट नायट 9:30 अशें कितें येयल्ले कितल्यांक पावले 10 जावन येयले न्हू हय 10 सुमार कितें पावली आनी काल हांवें ब्लॉग शूट करून आसलो सो काल योगूच ना आज सकाळीं स्टार्ट केलो आनी दीदी येता आसतना न्हू केक घेवन येयला सो केकीच्या फाटल्यान 2 रिजन आहा लास्ट आमची एनिवर्सरी जाल्ले ना केक म्हणजे दीदी पावूंकय नासलें म्हणून एनिवर्सरीची केक हाडला आनी आमी न्यू कार घेतला न्हू सो त्या खातीरूय कॉंग्रेच्युलेशन म्हणून घातला 2 हे आहा हे पळय हे स्पेशल एक एनिवर्सरी म्हणून हॅपी एनिवर्सरी आनी कॉंग्रेच्युलेशन फ्रांसीस येता एकूच नांव पळय कोण दीदी म्हणटाले एस व्हडले लावंक लायल्ले खंय आवय इतली कितें कितें आवाज सुद्दां येवचे ना तुमचो कंटिन्यू केला म्हणून एस व्हडले करपाचें आसलें खंय सारकें घालना हांगासून कितें केलां हा हांवें पळोवना तेणें भितर घातलें आमच्यान स्टार्ट करूं जाय आसलें आनी कोण आसूं पाहिजे बाबा हॅपी बर्थडे करे मरे ए बाय चला आमी सगळे रेडी जाला आनी खुबशे कामां कितें कितें आनी फ्रांसीस हांगासर सद्या न्हू खंयचे गिफ्ट पळय खाली बॉक्सां ही सगळी पॅक केला पळय खाली तर एक्चुली हें फ्रांसान कितें करूंक जाय आसलें ना आयडिया हितून सगळें गिफ्ट घालून सगळें दवरूंक जाय आसलें कितें कितें आनी तो सांता क्लॉज जावंक जाय आसलो आनी कोणाक जाय हांकां गिफ्ट घेवपाचें एकूच आसूंक जाय आसलें आसूं कोणाचें गे हा कितें म्हणटा तू आगे ती केक कसली कोणाच्या बर्थडेची बायचो बर्थडे केन्ना आलो गे आमचो लग्नाच्या बर्थडे आयज हे जालें सो ते आतां ते येवना आसले घेवन येयला तेच तूं म्हणटा एक बर्थडे म्हणटा ती सगळे बायच्या खातीर लग्नाचो बर्थडे लग्नाचे ते हे घातला आनी गाडी घेतला कॉंग्रेच्युलेशन सगळ्याक कितें कितें चालला आवाज पळय सगळ्यांना उलयता ग्रुपान बाय सांताक्लॉज जाला आमगो आयज
किरे अरे ते दाखव ना ते रावत अजून इनकम्प्लीट उरला न्हू म्हणून दाखव ना हा दाखवते मॉडिफाई करिया इसके पीछे किस किस का हाथ है दिखेगा अभी स्पेशल न्हू ये बाई हे घेऊन येयला बाबून सो हे स्टार केला पळय हे स्पेशल ते आधी घेऊन येयल्लो पण मातशें कितें इनकम्प्लीट उरला खंय राती पावले म्हणून घेऊन येयले सोमते आयज इनकम्प्लीट करपाचे आसले पण दीदी तांकां रावपाक दिना दीदी आनी जिजू हे बाय ओ मेन प्लेस ही वयतलो बाबा हांगा यो म्हाका फॉलो कर हा पळय असो वयतलो डायरेक्ट हांगा हे बाय हांगा एक स्टार लायला तो एक लायला हांगा मेन हेजे बल्फाचे हेजे टर्न करून लायतलो न्हू हय हय तशेंच गो पॅक करूं शकता न्हू मागीर हय हय आवय आवय आनी मातसो काम उरला एक मातसो कलरींग कलर करपाचें उरला हय घातला ऐकय फुल व्हाईट हा पळय मदीं मदीं मातसो कलर स्प्रे करता मरे कलरफुल दिसता हय सो चल आता केक कटिंग करता ही सगळी रेडी जाला पळय जाल्यार मातशी शॅडो इजन हा बाबू न्हू रिबन स्प्रे बीन कितें घेवन येयला मारपाक केन्ना केक कापतले काय म्हणटा रिबन थंड जाता रिबन काय जायना रिबन जाता हय बरें असलें बरें रिबन स्प्रेच बरें सो चलो कोण येणार हांवूच तर कापता केक पार्टी स्टार्ट बाबा हॅपी बर्थडे करूया मरे बंद कर जिजू बंद कर हात काढ कर मरे डान्स कर मरे बाय डान्स कर मरे राव रे डान्स कर मरे डान्स आता काढ पोया बाबा बाबा मुंडे असला माझ्याक सांग आधी सांग ते काय तू घरांनाच आता आधी हात दी मरे ताता येता ए चला चला ताता येऊच्या पहिले कट करूया येतल्या बरं तुझ्याकडे येतल्या दीदीकडे बरे रावला त्या या पावटी या ना फाटल्यान यो तू म्हणटा 13 टन आएगा तू यो फाटल्यान यो येयले हा बरो फेविकॉल चिपकता मरे बाबा तुमचे हाय हा कितें आसा हा टीव्ही जाय बरो आहा तू आता गाव शिकलो आयज जो न्हू व्हिडिओ शूट होता वचलो पळय तो शंकर ना म्हणून आधी करता एवरी केक कटिंग बीन सगळे शंकरच करता न्हू तू बरो कर माझे तुझे नाव वयर येतल्या बरो शंकराचार्य बरो करता तेकाच चान्स दिया हे हातावर बी जाता का बेगीन बाबा क्लॅप कर ना रे महिन्याच्या मागीर हाडला येऊन आयज एक पहिलो आणि कॉलेज कधी बरं आलंय त्या टायमार येला गाडी कॉंग्रॅच्युलेशन हात पडा ना हॅपी कॉंग्रॅच्युलेशन सेलिब्रेशन तुम्ही एक काम करा फक्त तोंड हलया मरे आणि असं करा शंकरा सॉंग लावपायला जाय आता आम्ही किती म्हणताय आता आम्ही किती म्हणताय आधी तू शंकरा सांग सॉंग घालया मागीर सॉंग असा हॅपी एनिव्हर्सरी टू आपण हात
बाबा पुरो पुरो तरी पण नाही. जायचं बरं मध्ये बाबा घ्या नाका खंय ते बाबा केलं ना. फुसफुस करता न्हू बाबा झाले ते फुसफुस काबार. फुसफुसाक भिता बाबा या आम्ही केक खाऊया केक खाऊ. गाडा जाता आणि घाल, आणि घाल ना. गाडा जाते आहा केक खाऊया ते माझ्या बी आले. बाबा. माशी इल्ली केक फुल अरे हांव कितें करू कांयच कळना. Anniversary. थँक्यू 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 फॉर द केक आणि रिबन स्प्रे बाबू. जी रे इल्ली आता घेतलंय पण. माझ्याकडे येस प्लीज. दादाकडे सुद्धा घेऊन ना माझ्याकडे घातला काय बरे कपडे घातल्या बरे घातले ये माझ्या. इल्ली इल्ली रे ते किती आहे? हे बरे हा करता मगो. थोडा पूजे बी देतो. हा ओके ओके. ये बाबा हॅपी बर्थडे केलं रे वरले रे ये बाबा बॅग घालू आहे पळयता बॅग घालू मग कोणा. कसा ए मम्मी यम रे खंय गेला आधी आईकडे दे मस्त. अरे आईकडे माझ्याकडे जायचं जाऊचे ना तसाच धर घे तुझ्याकडे दे माझ्याकडे दे. अरे नाही नाही बर्थडे जिथे तुझं ते उतावूया. ओ चल भैया केक घेतली चल बरं चल हाँ भाई साहब ले लो मेरा भी ती आली का दुसरी त्याची म्हटलं बाय घातले जाणं मग त्यांचं वाड्यान गुन्हा ती येईल नो विकीची भावा. पुरे रे बाबा ते आपण डायरेक्ट वाट घालता. पुरव आवाज आणून चालतो. बरं ना गं? बरं असा? तुझं फेवरेट नव्हतं आई बिन दी आई त्या वनिला भितर असलोच घेतलाय. किती करता रे तू. हांव तुमकां बी रोल घेता मरे बॅकग्राऊंड बरो घेता न्हू मातसो पापी दी रे. हा तेजे टाइम जालो जॅम येता नाल्यार भूक लागला काय कितें जालां खबर ना स्टॉप बाबा पापीची मशीन बाबा बाबा बघ माझ्या पापी दे रे माझ्या पापी ना हाय फाय हाय फाय हाय फाय. फ्रँकीश टाटा टाटा रे चल भाई टाटा समझो म्हाका सुद्धा दे ना. पापी खूप मारक तेजो फ्लाइंग की सवय सगळे दिता जॅम येता टाइम झाला त्याच्या चल बरे. ए चला चला बाय बाय आठ तरी रे परत तुका टाटा करत स्माइलिंग हे कर. रावपाक दिना म्हणून कुय कुय कर. मागीर येवपाचें आनी एक दीस केन्ना 26 मरे हय वेस्टर हाडटा गो तो. 26 यो मागीर हा. भितर गेला ते 26 कितें एक व्हडलो सरप्राईज आहा तो मागीर सांगता. त्या 26 येवपाचें आहा. हय? दीदी बीन हय कित्याक रे व्हडलो सरप्राईज कितें ते मागीर सांगता. आतां कितें सांग कळ्ळें फायदो. म्हाका तरी सांगा मेरे अरे मेरे को भी बाहर निकाला ये लोग डेंजर मरे तुम्ही तुका खबर ना कितें रे स्टार मागीर खंय या म्हणटा. 26 एक सरप्राईज आहा व्हडलो आनी म्हाका सांगूच ना तुम्ही सांगला रे पण त्या व्हिडिओन सांगना कितें रे तो. ओ ये कशें तो रात गई बात गई. राव रे 26 खंय वयता तुवें दिसालेले आंगात लागीत आसा बरे. अशी गेल्या पावली पूण मागीर हांवें तुका कितें म्हणलें ना तू फ्री बीन आसात जाल्यार दीदी कित्याक येवपाचें म्हटलं तुका 26 याद ना असं. कॉल करून सांग मागीर असं मागीर आतां व्हिडिओ सांगला मागीर व्हिडिओ सगळ्यांक कळटलें. व्हिडिओ तुका दाखय हांव मागीर तुका
हा ए तुका दाखय मी आता दाखय सांग हांगा पळय इमली नाही आहे ए इमली नाही हा इमली नाही आहे अभी याद आया बरे बरे हा बरं गुड न्यूज चल रे चल मागे पेट्रोल चालू राहू दे. पेट्रोल आणि ना पेट्रोल का स्ट्राईक अरे यो पेट्रोल घातलं तुका ते पेट्रोल कवर झालं त्याचे का बरं होईता तुझे ओय, असा काबार मागे यात पोपा एअरपोर्ट पेट्रोल चार्ज बरे चल 26 ता मागीर यो बाय बाय ए तुम्ही राहा रे बाय 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 अगं ती लावता होय गं चला तुम्ही नाको असू गं बाई एक दिवसाला आम्ही सांगा हातले विशाखाक जेवण ना जेवण असा केला तर खातले कित्याक तुका तर बाबा एका वचपाचें ना पळय बसला पूण येयना तो एक भितर आहा तो येयना तो हांगाच एका एक पळय बाबा दीदी 26 येता खंय रे हा टाटा कर आता टाटा कर चप्पल मोडला मला येऊन गाव नाही चप्पल मोडला एकाय वचूंक जाय चप्पल मोडला अरे हा मोडले आम्ही लावूया दुसरे घेऊया अरे बरे एकाय वचूंक जाय काय कितें मुद्दाम अरे तेका ए हा धरून व्हरता ए मम्मा ऐक रे तेका असं दिसता भोंवपाक वयता म्हणून गिंग पळय आपल्याय वचूंक जाय टाटा सो आता सांज झाली हा सांज म्हणजे 4 झाला 4 का 3:30 रे हां सो 4 झाले हा आणि आता आम्ही भायर सरता मातशी आमी एक्चुली आयज डायरेक्टली दोडापाल वचपाची आसली म्हाज्या फ्रेंडाचो एक बर्थडे आसा ताका मेळपाक म्हणून सो परत चेंज जालें डिसिजन फ्रांसीस म्हणालो मातसो ऑफिसांत कितें काम आहा तें करून येवया म्हणून चॅप्टर ट्रॅवलाचें कितें टेपिंग बी कितें आहा आसता तें सायडीक पट्टी लावपाक येवपाचें आसलें सो तें सगळें जालें आसता रेडी तें येवपाचो आसलो सो तो म्हणून तें येवन जालें की मागीर आमी सांजची या म्हणून थंय काम जालें ऑफिसांत काम जालें की मागीर या म्हणून दोडापाल पळोवया कशें कितें जाता केन्ना जाता कितें तें आदी घरा आहा न्हू आदीकूय व्हरता आई आनी मम्मी पळय दोगांय हांगाच आहा दोगांय घरा ओग्गी न्ही तुमी दोगांय आतां बाबा खंय वयता रे मम्माक टाटा करता म्हणजे चल टाटा करता आईक आनी हेका तेका न्हाणयला न्हू ते केस उदय न्हाणयलेले सो केस सुकोवन कशें जाला पाहिजे शेणकी कशी एका बरें पळय हेंच्यांनी पर्पल कलर लायल्ले रिबन म्हाजो फेवरेट कलरांतले रिबन तर लायले सो आतां येयला तें काम करपाक सो सद्या हांगासर स्टार्ट केला लावपाक की हांगा कितें जातालें न्हू कोण सोफार बसता ते तकली लागताले सगळी एकदम लास्ट पर्यंत घेतलो रे लास्ट पर्यंत लास्ट पर्यंत प्रिंट करता तेतून कितें जाता जाणा हांव हांगासून व्हिडिओ करता न्हू बॅकग्रावंड ऑटोमॅटीक कॉन्टॅक्ट नंबर दिसतलो आमकां पॉपअप करचें पडटलें परत परत विसरलो पण थंय तकली येवन सुद्दां एक दोन हें नांव हें उरतलें मरे हांव मुवमेंट घेता न्हू हां ओके 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 तेन्ना म्हाजे मुवमेंट आसता तेन्ना खंयचे तरी नंबर मजा येतलें पॉपअप आनी करपाची गरज ना नॉर्मल एंगल मातसो पयसून शूट कर दिसता क्लियर हय नॉर्मल शूटान हें घेता आनी मातसो हायलायट जातलो हांगा न्यू आमी GST रजिस्टर केला GST नंबर हां अशें व्हिडिओ करतना फूल नांव नंबरच येता परत शंकरा मागीर भैया वो फंड्स बडा करो छोटा करो तसं करचें पडटलें थंय एक व्हडलो आहा तो बॅकग्रावंड आहा पळय थंय घालून हांगा एक्टिविटीचे दोन हे आहा बारीकशे अपडेट न्यू इयर अपडेट आमचे अपग्रेड करता ऑफिस खंय न्यू इयर येवन आज पयली न्हू प्रिपरेशन हांगा एक नाही त्या फाटल्यान दिसता थंयसून असो तसो आनी नॉर्मल एंगलार शूट करता नंबर दिसता कॉन्टॅक्ट नंबर ना ब्लर दिसता इतलें दिसना बरें नॉर्मल ना हय रे तो थंय रावन करतलो ऑफिस यूज जाता सो दोनापावल पावले आमी दोनापावल मेन रिजन आनीक फ्रेंडाकूय मेळपाक येयल्लो हांव तेजो आज बर्थडे आसलो आनी तेजे हांगा न्हू मम्मीचें घर सो हांवें दनपारां ताका वीश करपाक फोन केल्लो सो जालें बिलें आनी आतां येयल्ले काय मेळपाक ऑफिसान आमकां लेट जालो म्हणून म्हाका खबर नासलें हांवें ताका दनपारां फोन केलो ते म्हणले आपूण आहा गो आनी आतां बेश्टे फोन केल्लो
म्हणजे सरप्राईज काय दितले सांगून. सो ते ऑलरेडी गेला, डायरेक्टली गेलाय ते मम्मी गेसन. सो बाई न्हिदला आनी हांगा पार्किंग न्हू नॅरो रोड आहा. सो फ्रांसीस समतो वचून मी थंयच्यान येयलो आनी फ्रेंडाक मेळटले म्हणजे ते गेले आपल्या मिस्टराक म्हणजे आपल्या घरा गेले, मम्मी गेर घरा असले ते. सो ताका सरप्राईज दितले म्हणून येयले, पण आमीच सरप्राईज जाले. दोन्ही प्लेस सरप्राईज. दीदी ना दीदी खंय गेलो हांगा निशा दिदीगेर येयल्ले. निशा दीदी ना मम्मी गावली. सो थंय म्हणजे फ्रांसाच्या फ्रेंडाची मम्मी आनी निशा दीदी बीन. सो कोण ना मम्मी गावलो आनी डॅडी गावलो मरे. मम्मी असली. सो ते जालें. आतां वयता आमी, कोण गावना आमकां. आनी आमी हांगा मातशें रावतली म्हणल्यार हांगा नॅरो रोड पार्किंगूय नासलें, टर्न मारून येवचो पडलो. सो आसूं आतां घरा वयता आमी. या मरे आदी अशें एक रावंड जालो बेश्टो. बारीक बारीक रोड न्हू, सगळ्यांक बरें डेकोरेशन केलां. जिगजॅग जिगजॅग दिसता बरें. बेस्ट केला. वाव बरें डेकोरेशन केला पळय. बेस्ट केला बरें न्हू. म्हाका दिसता Superb. 2-3 सोपान कितले आयटम असता पळय सगळे सॉलिड केला आख्खो फुल बोंगलांनी फुल. ताका जागोय हा बरो फुडल्यान आनी हांगाय बरें स्टारार आयल्या मरे. आतां या मरे घरा आदी. खंय या भोंवपाक या मरे आतां. जालें मरे भोंवन. दोनापार हाडले दोनापार येयल्या थंय फ्रेंडाले थंय जॅटी कडेन थंय रावल्या सुद्दां आतां भितर वचोंक गावना खंय. अशें कितें म्हणटाले ते खबर ना. आनी आतां वचपाकूय गावना. आसूं चल आतां रातचें कितें करतले वचोन. ते फ्रेंडा कडेन गेले जाल्यार वचोन येतले आसली जॅटीर बीन. गाडी व्हरोंक गावना, चलोन वयचे पडटा. चलोन वचोंक शकना आतां, रात जाला. बाय न्हिदला. बायक आनी आदी रोखडी येता तसताना रोखडी दोगांय न्हिदलेली. आदी उठलो पण पणजेसून डायरेक्ट येवन न्हू हांव डायरेक्ट हे केलें इल्लीशी परत च्या पिले हांगासर येवन घरा. बायचें बीन जेवण केलें फटाफट कुकराक लावन बायक बरयलें. आनी म्हटलें आयज तोंडाक कितें लेफो फ्राय केल्ले, सुंगटाची कडी बीन आसली. कितें करता मम्मी सांजची चपाती बीन खाता न्हू, सो ती कडी बीन बुडोवन कशी खाता चपाती. आनी आयज भाजी करून नासली. सो आतां म्हटलें 2 वांयगीं आसले व्हडली ब्रिंजर. सो एक येदें व्हडलें समज ब्रिंजर व्हडलें सायज आसलें न्हू जाल्यार इल्लेशें जाता हे आमचें भरत. सारकें 2 वांयगीं आसली. सो 2 वांयग्याचे तुमी पळोवंक शकता कितले हे जाले पळय. सगळें इतलोच वेस्ट सगळो आतां. आनी सगळें हे केलें आनी लास्ट जाला पळय कितलेशे इल्लेशे जाता ते. सो बेश्टे बरें वचून इल्लेशे केले आनी हे कांदो न्हू बारीक क्यूब कट केले नाल्यार लॉंग कपतले मातशें हांव. सो अशें केलें जालें. हांगासर इल्लेशे जाले तेवे म्हणून मातशें आनी तळशीता. आनी मागीर गॅसीची हाल असो जाता लास्ट. हेचेर जायन रोस्ट केलें आनी हांव कितें करता ब्रिंजर कितें मदीं कट मारता 4 सायडी, तितून स्टफ करता गार्लीक आनी ग्रीन चिली. तेवूय बरें रोस्ट जाता बरें सारकें. तेवूय बरें ग्रील जाता सारकें वांयग्याच्या वांगडा. आनी बरें मागीर सोडलें की स्मॅश केलें तेजो सगळो टेस्ट येता. सो सेपरेट आनी मागीर ताका गार्लीक बीन हें करना. सो तशें ग्रील करून जालें की आनी बरें लागता मागीर तें. एक्चुली न्हू वांयगें कितें आसता पयलीं कितें करतालें आईगेर बी आमी आतां न्हू पयलीं चूल आसताली बीन चुलीन बरें आख्खी घालताले व्हडले वांयगे बिंगे. कांदो बिनो तितून भरून नाल्यार कांदो सुद्दां चुलीनूच हें करतालो. सो ती चुली वयल्या खावपाची टेस्ट बीन कितें वेगळीच. सकयल चूल बीन घालून अशें कितें फ्राय बीन करपाचें बांगडे बिंगडे अशें भाजपाचें तशें बीन प्लॅन करताली. पण मागीर करून करून आमी पावकूच ना. आतां पळोवया केन्ना करूंक पावतली. आजचो ब्लॉग असोच आसलो. सकाळच्यान एनिवर्सरी केक कापली ती म्हणून केन्नाचें आमची एनिवर्सरी केन्ना जाली दीदीन केक हाडली केन्ना तरी पूण मागीर म्हण तेजें कितें हाडटलें आनी करता आमचें तशेंच. म्हाका टायम मेळना हांवूय तेजो केन्ना बर्थडे बिर्थडे 1-2 म्हयन्यान सुद्दां सेलिब्रेट करता. सो तशें कांय ना आमकां त्याच दिसा सेलिब्रेट करपाचें. केन्नाय हॅपिनेस कितें केन्नाय करूंक शकता आमी. असं ना की आमकां तोच दीस जाय अमकोच अमकोच दीस आहा. केन्नाय कितेंय करपाचें तशें कांय ना. सो पळयता हांव फाल्यां न्हू क्रिसमसाच्या खातीर म्हणजे घरा अशें दिवाळीकूय अशें करता करता करूंकूच पावना. कितें टायमूच गावना आतां सद्या. फाल्यां सकाळचें सांजचें केन्ना म्हाका कितें अशें करूंक गावल्यार हांव कितें करतलें. आयच्या ब्लॉगान इतलेंच. मेळ्ळ्या दुसऱ्या ब्लॉगान पळोवया. आतां क्रिसमस येतलो न्हू गावतलें आमकां तुमकां आतां 1-2 दिसांनी क्रिसमस ब्लॉग. चलो देन टेक केअर बाय बाय गुड नाईट.